नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हेल्थ कंडिशन जाता क्रिटिकल। इंटरनल ब्लिडिंग जाल्ल्यान जीएमसी दोतोरांची धावपळ। एम्साची दोतोरांची टीम इमर्जन्सी गोंयांत। सरकारी सुत्रां म्हणटा कंडिशन खंय स्थिर। काँग्रेस उस्तितात सरकारी नोकऱ्यांच्या स्कॅम। जायरातीत आंकडो 1 पोस्ट भरता देमायज। फक्त मनी पॉलिसी। बेकायदेशीर गजालींचेर मुखेल सचिवाचे शेरे। लेखी परीक्षा खुट्याळा। काँग्रेसीचो आरटीआय एक्सपोजे। शिरोडेचो आदलो बीजेपी आमदार मंत्री महादेव नायक आशिल्लो तसो काँग्रेसीत 18 वर्सां आपणे काँग्रेसीत काम केल्लें। आतां परत घर वापसी। सुभाष शिरोडकार खंय हॅबिच्युअल डिफेक्टर। मांद्रे पोट वेंचणुकेत बीजेपी आड बीजेपी सोपटेची पत्रकबाजी सुरू जातना बीजेपीच्या आजी माजी झेडपींनी काढली पार्सेकाराची प्रचार पत्रकां। कमळ ना जाल्यार अपक्ष पार्सेकार अटळ। प्रधानमंत्री किसान सन्मान स्कीम गोंयांतूय लॉन्च। शेतकी मंत्री विजय म्हणटा कृषी कार्डांक लागून गोंयच्या शेतकारांक स्किमीचो लाव मेळप सोपें। रियल इस्टेटीक थाकाय। जीएसटी देंवयलो। अफोर्डेबल हाऊसिंगाक 1% नॉन अफोर्डेबल बांदकाम चालू आशिल्ल्या घरांचेर 5% जीएसटी। स्टेट लॉटरीवेले जीएसटीचो विशय धुकल्लो फुडें। आनी खेळांत जीसीएची कॉर्पोरेट लीग क्रिकेट सर्त 3 मार्चा सावन जिखता त्या टीमीक 10 लाख 70 ते 80 लाखाची इनामां। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हेल्थ कंडिशन क्रिटिकल जायत आसा। शेनवारा राती जीएमसी शिफ्ट केल्या उपरांत दिसभर तो दोतोरांच्या देखरेखीत उरलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण पोटात इंटरनल ब्लिडिंग जाल्ल्यान दोतोरांची दिसभर धावपळ। निमाणे दिल्ली एम्सातले दोतोरांच्या टीमीक ताकतिकेन सांजे मेरेन गोंयांत हाडली। गॅस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट दोतोर प्रमोद गर्ग टीमीचो मुखेली। विचारल्यार सरकारी सुत्रां म्हणटा पर्रीकाराचे मेडिकल कंडिशन खंय स्टेबल। सरकाराचे मंत्री आमदार एकेवटेन सीएमाचे हेल्थ कंडिशन स्टेबल म्हणटा आसतना पर्रीकार रातीसावन जीएमसीत। शेनवारा रातीसावन तो जीएमसीत दोतोरांचे देखरेखी खाला आसा। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ताका पोटात इंटरनल ब्लिडिंग जाला। ते कंट्रोल करूंक दिसभर जीएमसीतल्या दोतोरांची धावपळ। निमाणे एम्सातल्या दोतोरांक आपयले। आयल्या त्या टीमीत एम्साचे गॅस्ट्रोएंट्रोनॉलॉजी विभागाचो प्रोफेसर आनी रिसर्च विभागाचो असोसिएट डीन दोतोर प्रमोद गर्ग आसा। ताच्या मुखेलपणा ही टीम आयल्या। सांजे टीम विमानान दाबोळे आनी उपरांत जीएमसीत पावली। आरोग्य मंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी, मुखेल सचिव, आमदार मंत्र्यांची दिसभर जीएमसीत वासपूस करूंक यो वच चालू आशिल्ली। सांजे मेरेन नॅशनल मिडिया टीव्ही चॅनल्सूय पावली। दिल्ली एम्सासावन जीएमसी मेरेन दोतोरांची सकाळसावन धावपळ। मात सरकारी सुत्रांचे पावण्यार विचारल्यार सगळे स्टेबल। सीएम बरो आता मेळ्ळा तेन्ना तो एकदम ही वॉज परफेक्टली अलर्ट एंड कितें आसता दॅट इन सच सिच्युएशन यू हॅव टू कीप समटायम्स सर्टन करेक्शन्स आर रिक्वायर्ड वीच आर बीइंग टेकन केअर ऑफ बाय द डॉक्टर। इज अंडर ऑब्जर्वेशन आनी हांव उलयलां ताच्या 5 मिनटां सीएम इफ देयर वॉज समथींग ऑफ ग्रेट सिरियस कंसर्न आय वूड हॅव शेअर्ड इट विथ यू। आय एम नॉट वन ऑफ दोज गायज हू विल शेअर ऑर हायड एनी इन्फॉर्मेशन बट ही इज फायन। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण एक वेळ पर्रीकाराक परत दिल्ली एम्सातूय व्हरपाक शकतात। पूण हे सगळे गोंयांत आयिल्ली दिल्ली एम्साची टीम थारायतली। राती उसरा मेरेन तरी जीएमसीतूच सगळी एमर्जन्सी इंटरव्हेन्शन चलताली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेस गोंयचे सरकारी नोकऱ्याचे स्कॅम तापयता। नोकऱ्यांचे जायरातीत आंकडो दितात 1 आनी भरता देमायज। मंत्री आमदाराचेर सरकारचो धर्मान ना। क आनी ड श्रेणीक मुलाखती नाका म्हणून मोदी सरकारानूच सांगलां। मात गोंयचे सरकार, आमदार मंत्री खंय मोदीकूय आटापना। नोकऱ्यो दितना खंय फक्त मनी पॉलिसी। उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेची नाटकां। बेकायदेशीर गजालींचेर मुखेल सचिवान शेरे मारल्यार तांचें खंय कोत ना। काँग्रेसीचो आरटीआय एक्सपोजे। नोकर भरतेत चल्ला ते सारके न्ही म्हूण मुखेल सचिवान रिमार्क मारला। ताचेंय कोत ना। रिक्रुटमेंटाची पॉलिसी म्हणजे पैसे।
जो पयशे चड मेजता तो एबल कॅन्डिडेट जे अप्रूव्ड पोस्ट असतात गव्हर्मेंटाचे ते घेतात आणि ते एडवर्टायज करतात आणि तेजे नंतर तेजे डबल तिबल ते पोस्ट घेतात. जेन्ना चीफ सेक्रेटरी सुद्दां बरयता, चीफ सेक्रेटरी सांगता की अशें जावपाक शकना, हे पोस्ट तुमी घेवपाक शकना, चीफ सेक्रेटरीक ओवररूल केलो वयता. तुमकां हांव याद करून दिवपाक सोदता आमचे प्रायम मिनिस्टर बाब नरेंद्र मोदी हाणें 15 ऑगस्ट 2015 एक घोशणा केल्ली की हेजे मुखार ग्रूप सी आनी ग्रूप डी पोस्टाच्यो ह्यो ओरल इंटरव्यू म्हणटा त्यो बंद जावपाक जाय म्हणून, त्यो बंद जातल्यो म्हणून. जेन्ना पयशे येतात, जेन्ना पयशांचो प्रश्न येता, करप्शनाचो प्रश्न येता, ते प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां विकतात. लेखी परीक्षेची खंय नाटकां, पेपरूच तपासनात. इंजिनियरिंग कॉलेज पेपर तपासता म्हूण PWD सांगता. इंजिनियरिंग कॉलेजीक विचारल्यार तांचो पेपर करेक्शना कडेन संबंदूच ना. रिटर्न टेस्ट करतात आनीक ते रिटर्न टेस्टीचो पेपर ते तपासनाक. पयलीं PWDन सांगलें की हे एग्जाम आमी कंडक्ट करना, ही गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज करता. इंजिनियरिंग कॉलेजीचे RTI सांगता की हे पेपर आमी तपासलेच ना म्हणून, आमकां केन्ना कोणें ऑर्डरच दिली ना म्हणून. पूण पयलीं आमी अपील करता लोकायुक्ता कडेन, सुमोटो मॅटर तुमी घेयात, इज अ फिट केस, आमी सगळे डॉक्युमेंट तुमकां दिवपाक रेडी आसा. सरकार आडवे पडिल्ल्यान सगळे निमाणे राज्यपालाचे माथ्यार. ती खंय कांयच उपेगाची ना. बेटी राजभवन आनी गोंयकारांचेर भार जावन पडल्या. गव्हर्नरान एक्चुली चिंतपाक जाय, तूं आतां प्रायम मिनिस्टराचें हें प्रोटेक्ट करतली काय गोंय सरकाराक प्रोटेक्ट करतली. जे गायडलायन्स जर हें जाता जाल्यार गव्हर्नरान इंटरफेयर जावपाक जाय आशिल्ली. यू जस्ट डोंट एन्जॉय द अवर पर्क्स. आमच्या कॉस्टाचेर तूं थंय स्विमींग पुलांत दीसभर पेंवत रावं नाका. मर्सिडीज गाडी आनी ते मस घेता म्हणून लोकांक दाखोवन मर्सिडीज गाडयेन तूं हें करनाका. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. शिरोडेचो आदलो BJP आमदार मंत्री महादेव नायक आशिल्लो तसो परत काँग्रेसीत. 18 वर्सां आपणें काँग्रेसीक काम केल्लें. आतां खंय ताची परत घर वापसी. सुभाष शिरोडकाराक खंय हिबिच्युअल डिफेक्टर. शिरोडा काँग्रेसीक हाडपाचो संकल्प महादेवान आयतारा सांजे शिरोडा घर वापसी कार्यावळीत केली. शिरोडकाराक BJPत घेतना खंय ताका कडेक दवरलो. कार्यकर्ते BJPचेर बेजार म्हणून महादेव आतां सांगता. काँग्रेस प्रवेश जाता म्हणजे घर वापसी जाता. सुभाष शिरोडकर हो एक हॅबिच्युअल डिफेक्टर. जेणे 98 डिफेक्शन केलें, काँग्रेस पार्टी सोडली आनी गोवा राज्य काँग्रेस म्हणून केली. 99 तेणे गोवा पिपल्स पार्टी म्हणून केली. परत ऑक्टोबर 2018 16 ऑक्टोबर 2018 ताणें परत काँग्रेस पार्टी सोडली. आनी सोडली इतल्या खातीर की ताका जे 70 कोटी मेळ्ळे, जी एक सापत्न भावाची जी म्हाका वागणूक मेळ्ळी. माझ्या बाबान जो प्रवेश केला, फेर प्रवेश म्हणटा तो पयलो आदलो काँग्रेसमॅनच. घर वापसी ती जाल्ली आसा. आनी जेन्ना सुद्दां म्हाका तो सुद्दां पयलीं मेळ्ळो तेन्ना हें सांग की आपूण काँग्रेसीक केन्ना उनी, आप काँग्रेसी येयलो जाल्यार आपल्या घर वापसी जाली परत. आनी बाबा महादेव नायक मिनिस्टर आसतालो, गोड तेगे जायत मिस्टेक जाता. एक पयल्यो म्हाका सदां ही पार्टी वी हॅव टू वर्क टुगेदर आनी वी हॅव टू वीन दीस सीट खंय तरी. मांद्र्या BJPक काँग्रेसी परस BJPचेच आव्हान मोठें. आदलो मुख्यमंत्री BJPचो हेवीवेट लक्ष्मीकांत पार्सेकार कमळाचे तिकेटीक रावला, नाजाल्यार अपक्ष. पक्षाचे चिन्ह नासतना पार्सेकाराची प्रचार पत्रकां येवंक सुरू. 7 वर्सां विरोधी पक्षात रावूनय खंय ताणें लोकांची कामां केली. ही सोपटेची काँग्रेसीची आमदारकी सोडपाचेर जावंक चॅलेंज. खासा रिपोर्ट. मांद्रेची पोटवेंचणूक BJP आड BJP. आदलो मुख्यमंत्री आनी दशकावयर मांद्रेचे प्रतिनिधित्व करपी हेवीवेट फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वेंचणुकेच्या रिंगणात दंड थोपटून उडी मारल्या. पक्षाच्या तिकेटीक तो रावला, तिकेट ना जाल्यार अपक्ष. एकेच तिकेटीक 2 उमेदवार जाले काय BJP दोगांकूय हुमकळोन निमाण्या दिसा मेरेन दवरता आनी निमाणे ऐन वेळार एकल्याची विकेट वडयता. काणकोणा हे पयलीं तवडकाराक भोगला. आपलो तवडकार जावं नये म्हूण पार्सेकाराची पत्रकां छापून आतां सावनूच तयारी.
आणि कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाला उपरांत तुमची पूण डिसिजन हांव कॅन्डिडेट आसतलो हें निश्चित. तुम्ही कॅन्डिडेट शुअर आसता. हां, ओके. हांव पक्ष सोडल्या शिवाय इंडिपेंडंट म्हणून आदी कसो सांगतलो. हांव कॅन्डिडेट निश्चित आसा. पार्सेकाराची घोषणा जाता थंय आसा. समर्थकांनी पत्रकां भायर काडूंक सुरू केली. पत्रकात बीजेपीचे कमळ आणि फुडाऱ्यांचे फोटो नात. बीजेपी वापरता त्याच रंगाचो लेआउट, तातूंत पार्सेकारान केल्ल्या मांद्रे आणि पेडण्याच्या कामांची लिस्ट, रस्ते लायट धरून मोपा इलेक्ट्रॉनिक सिटीचोय उल्लेख. उरिल्ली कामां परत आमदार जालो काय चडीक लायतलो म्हूण समर्थकांनी ताच्या नांवान पत्रकां काडल्यात. भाजपाक फक्त पार्सेकाराचेच आव्हान इतल्यार ना. ही पत्रकां काडपी मांद्रे बीजेपीचे 2 हेवीवेट आजी माजी झेडपी. आदलो झेडपी दीपक कळंगुटकार आणि सध्या बीजेपीचो झेडपी अरुण बांदकार पार्सेकाराच्या खान्याक खाने लावन सोपटेक आव्हान दिवंक तयार. पार्सेकाराची कॅनवान्सिंग पत्रकां तयार. सोपटेच्या पत्रकांतल्या दाव्यांक थेट आव्हान. सोपटेच्या कापास्तादीक पार्सेकाराची चॅलेंज. पार्सेकार म्हणटा आपणे वर्साची वर्सां सरकार विरोधात रावनूय लोकांची कामां केली. सोपटेचे काँग्रेस सोडपाचे रजाव फेल. सोपटे म्हणटा कामां जायनात म्हूण काँग्रेसीची आमदारकी सोडून बीजेपीत. जाल्यार पार्सेकार म्हणटा 7 वर्सां विरोधात रावन मतदारसंघाची कामां आनी उदरगत केली. 2012 ते 17 मेरेन पार्सेकारान सरकार पक्षात आसतना केल्ल्या कामांची वळेरी ह्या पत्रकांनी दिसता. उरिल्ली कामां तडीक लावंक पार्सेकार आतां पोट वेंचणुकेक उमेदवार. पत्रकां आयतार सावन वाडपाचो प्लान आशिल्लो, मात मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेक लागून खंय तो फुडें धुकल्ला. बीजेपीचो केंद्रीय निरीक्षक BL संतोष, विजय पुराणीक आणि मीनाक्षी लेखी सोमाराक गोंयांत येतात. एक मात स्पश्ट, बीजेपीचो हायकमांड कितेंय निर्णय घेवं, पोट वेंचणुकेत पार्सेकार उमेदवार. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. केंद्रान नव्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्ली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी स्कीम आयतारा पुराय देश बरोबर गोंयांतूय लॉन्च. उक्तावणाक 1,01,00,000 शेतकारांच्या बँक खात्यांत 2,000 रुपयांचो पयलो हप्तो घालो. शेतकारांक स्किमींतल्यान वर्साक 6,000 रुपया मेळटले. 3 हप्त्यांनी पयशे बँक खात्यांत पावतले. मडगांवां स्किमी लॉन्च करतना शेतकी मंत्री विजय आशिल्लो. अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं. उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा. अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा. गोंयच्या शेतकारांकडेन कृषी कार्ड आशिल्ल्यान स्कीम मेळप खंय सोंपें. पूण जाता तितले लोक हे स्किमीचे अंडर येवन ताजो बेनिफीट घेवपाची गरज आहा. आमकां खरी बेनिफीट घेवपाक इजी आहा. इजी कित्याक आमचे कडेन कृषी कार्ड आहा. आमी देशांत पयली स्टेट जी सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी कृषी कार्डां दिवपी. म्हणटकीर आमचे भितर फटोवपाक चान्स ना आनी सगळें तुमचें कितें जें आहा तें कृषी कार्डान आसा. सो बेनिफीट मेळपाक मातशें इजी आहा. थोड्यो आतां त्रुटी आसतल्यो बँकेच्यो त्यो डिपार्टमेंट सॉल्व करतले. 2 हेक्टरां परस उणें शेतजमीन आशिल्ल्यांकूच ही स्कीम मेळटली. इतलेंच सरकारान ती जाहीर करतना म्हणलां खरें, मात स्किमींत अजुनूय कांय म्हत्वाच्यो अटी आसात. हेर नोकरी वेवसायांतूय आशिल्ल्या इन्कम टॅक्स भरपी शेतकारांक, निवृत्त पेन्शनधारक आनी सेवेत आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक, आजी माजी खासदार आमदार, आजी माजी झेडपी, आजी माजी नगराध्यक्ष, एखादे संस्थेत मोठ्या पदार आशिल्ल्या शेतकारांकूय ही स्कीम लागू जायना. दोतोर, अदवगाद, इंजिनियर, चार्टर्ड अकावंटंट आनी वास्तुकार फार्मरांकूय स्कीम मेळना. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील. रियल इस्टेटीक थाकाय. रियल इस्टेटीचेर GST देंवयलो. अफोर्डेबल हावजिंगाक 1% केला जाल्यार नॉन अफोर्डेबल बांदकाम चालू आशिल्ल्या घरांचेर 5% GST लागू जातलो. GST मंडळाची बसका आयतारा जाली, मात स्टेट लॉटरी वेले GSTचो विशय सगळे जळवंडारांक बसकेक नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्लो. स्टेट रन लॉटरी आनी एजंटा वरवीं चलपी स्टेट ऑथरायज लॉटरीक एकूच GST रेट आसचो म्हणून विशय. जो 1% टैक्स अफोर्डेबल हाउसिंग पे किया गया है, ये जो देश का उद्देश्य है कि अगले 3-4 वर्ष में सबके पास अपना घर हो, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो लॉटरी के ऊपर GST का था, इसको लेके 2 बहुत शार्प व्यूज हैं. GOM था महाराष्ट्र के
फिनेंस मिनिस्टर श्री सुधीर मुंगतीवार की अध्यक्षता में उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि एक सिंगल रेट हो। कुछ मेंबर्स जीओएम की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, पर्टिकुलरली केरला और पंजाब, तो उनका आग्रह यह था कि एक मीटिंग जीओएम की दोबारा से बुला लीजिए और इसको अगली मीटिंग में दोबारा रख लिया जाए। तो जीओएम की एक बार दोबारा मीटिंग होगी जिसमें वो प्रेजेंट होंगे, सो दैट वी आर एबल टू वर्क आउट पॉसिबल कंसेंसस ऑफ दिस। जीसीएची कॉर्पोरेट लीग क्रिकेट सर्त 3 मार्चासावन सुरू जाता। फायनल 10 मार्चाक जिखता त्या टीमीक 10 लाख रुपया आणि ट्रॉफी दवरल्या। बाकीची इनामाय पेजात आसात। सर्तीत एकूण 70 ते 80 लाखाची इनामां आसात। आयतारा जाल्ल्या जीसीएचे बोर्ड बसकेत महत्वाचे थाराव घेतले। Total 8 teams participate in Goa Corporate League. Match will be start from 3rd March and final will be at 10 March 2019 at Floodlight. For first prize, we are giving 10 lakhs rupees for winners. Second prize, 10 lakhs for runner-up plus trophy. For final, man of the series and man of the match, we are giving cars. For final, best bowler, we are giving scooter, and best batsman, we are giving scooter. Total expenditure will be about 70 to 80 lakhs. As per the agenda item, the general body has approved the statement of accounts. Second item was to appoint an internal auditor and a statutory auditor. These two-tier accounting system which we have started from last year, so that has been approved. And then the LODA committee queries which they have sent, that has been approved. And general body has given their accordance for establishing a department of coaching in Goa Cricket Association. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।